88% रिप्रेझेंटेटिव्ह करपी सगळ्या जाती धर्माच्या संघटनांचे आमी मतदार आयज असो ठराव मांडटा की गोंय राज्यात जे राजकीय आरक्षण दिवपाचे थारला ते राजकीय आरक्षण जो मेरेन सेन्सस म्हळ्यार जनगणना पूर्ण जायना जातीय जनगणना जायना डिलिमिटेशन म्हळ्यार मतदारसंघ पुनर्रचना जायना तो मेरेन स्थगीत दवरचे जेन्ना हे सगळे कार्य पूर्ण जातले ते सरकारान बेगीन करचे सगळे प्रोसेस कंप्लीट करची आणि मागीरच आरक्षणाक हात घालचो। दुसरी आमची मागणी या ठरावात कशी आसा की हे आरक्षण लागू करच्या पयलीं सगळ्या बाकीच्या जाती संघटनांक विचारात घेवचे तांचे मत जाणून घेवचे सर्वपक्षीय राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचे मत जाणून घेवचे आणि मागीर ताचेर निर्णय घेवचो। तिसरो आमचो ठरावा भितर एक मुद्दो आसा तो की ज्या प्रमाणे पेडणे तालुक्याचे पेडणे मतदारसंघाचेर गेली 45 वर्सां जो एससी रिजर्व जावन अन्याय जाला तो अन्याय फुडें जावचो न्ही नाही एसटी रिजर्वेशनाक जावचो नाही एससी रिजर्वेशनाक जावचो म्हणून आमची मागणी आसा हे रिजर्वेशन रोटेशन पद्धतीचेर जावचे प्रत्येक वेळार एक मतदारसंघ बदलचो आणि जागा हांगा पॉप्युलेशन आसा ताका घेवपावचे या ठरावाक तुम्ही सगळे समर्थन दिता म्हणून तुम्ही आत्महत्या करात आणि कोणत्याक येस म्हणाले महत्वाचा ठराव सगळ्यांच्या वारसात घेतला। जेन्ना आमी मिटींग कॉल केली त्या दिसा आमी ठरयलें की आमी पयलीं मेमोरेंडम दितले त्या दिसून आमी प्रायम मिनिस्टर राष्ट्रपती तसोच आमचो गव्हर्नर होम मिनिस्टर तेंचो बीजेपीचो प्रेसिडेंट तेंचो बीजेपीचो सेंट्रलाचो अध्यक्ष सगळ्या आनी जे कोण आमकां इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन आसतले आमचो गोवा लेवलाचेर इलेक्शन कमिशन हांकां सगळ्यांक आमी मेमोरेंडम इश्यू केले। त्या नंतर आमकां तुमकां सांगपा म्हाका इतलें हें दिसता की तेजे कॉग्निजन्स घेवन राष्ट्रपतीन रोखडेच आमकां मेल केले की he has directed to chief secretary to act in the matter. So ह्या दृश्टीन हो एक हे सायड रावले हे करीत रावले आनी आमी ही मिटींग घडोवपा बरें आज ही जी मोठ्या संख्येन लोक आसा ती आज सांगता की हे सगळे बंदोबस्त आसा ते 12 अगेन्स्ट 88% जे बहुजन समाज आसा ते सगळे हांगा आसा एक मताधिक चिंतन आसा कोणी तांकां फोर्स केलेना जे रिजर्वेशन जाता एसटी समाजाचे जावचे इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल रायट कित्याक तो एक्ट जाल्ले कडेन आसा लोकसभेक पास जाल्ले कडेन आसा राज्यसभेक पास जाल्ले प्रेसिडेंटान ताका एसएफ दिल्ले कडेन आसा त्या नंतर एक सेंट्रल गव्हर्मेंटान डायरेक्शन इश्यू करपा आसता जे इश्यू करपा आसता ते इलेक्शन कमिशन त्या नंतर इलेक्शन कमिशन तेजे प्रोसेस स्टार्ट करपाक डिलिमिटेशन प्रोसेस स्टार्ट करपाक सपोज सरकारान जर ताका हे दिले आनी इलेक्शन कमिशन प्रोसेस स्टार्ट केल्या पासून जो डिलिमिटेशन ऑर्डर आसता ताका एक हे हाडचें पडटा एमेंडमेंट हाडचें पडटा आनी ते एमेंडमेंटाक क्लियर कट बरयले कडेन आसा की जेन्ना एमेंडमेंट हाडटा तेन्ना इट शॅल बी केप्ट ओपन फॉर एवरीवन टू फायंड ऑब्जेक्शन आनी सजेक्शन हेही आसतलें पूण ते करचे पयलीं हांव सगळ्या कडेन मागता सरकारा कडेन मागता सगळ्याक नम्रायेची विनंती करता कोणाकडेन भाशा उलोवपाक शकता पूण म्हाका ती भाशा उलोवपाक नाका सो सांगता की तुमी पयले सेन्सस करचे जे लेटेस्ट सेन्सस कंप्लीट करचे डिलिमिटेशन करून घेवचे डिलिमिटेशन केले नंतर तुमकां एक्चुअल डाटा मेळटलो एक्चुअल डाटा मेळ्ळ्या नंतर तुमी कितें ते आमी मेन थींग जे रोटेशन म्हणटा ते रोटेशन जावपाक जाय एक तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी एक दवरची आनी ती लायफ टायम उरची आनी कोणाकच हांगा म्हटले कडेन कितलेशे यंग जनरेशन भुरगीं आसा तेंचे जे एप्लिकेशन आसतले ते तेंचे दाबून दवरपाचो प्रयत्न करतले सो आमी काणकोणकार खातीर रिजर्वेशन म्हाका जाल्यार दिसता योग्य न्ही तेका लागून म्हाजो आमच्या भंडारी समाजाच्या अध्यक्षांतल्यान आमी पयर मिटींग घेतली आनी मिटिंगेक एकमतान आमी थारावपा
वेळीप आसा आमचे बाकी समाज आहा, खाली समाज आहा, सारस्वत आसा, मराठा समाज आहा, क्षत्रिय मराठा समाज आहा, त्यानंतर आमचे धनगर समाज आहा, अशे सगळे समाजाचे लोक हांगा एकठांय रावतात. एक समाज आसा अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ट्रस्ट. आमच्या गोंया भितर एकूण मिळून 19 जमाती आसात ज्यो ओबीसी भितर करतात आनी त्या 19 11 जमाती काणकोणां आसात. अख्ख्या गोंयांत 65% ओबीसी समाज आसा आनी सादारण काणकोणां जर पळयलें जाल्यार त्या 11 भितर त्या 11 जर पळयलें सादारण काणकोणांत सुद्दां 50 ते 55% ओबीसी आसा. पण हांव ठामपणान सांगपाक सोदतां की अख्ख्या गोंयांत इतलो समाज आसून सुद्दां आमी ओबीसी खातीर रिजर्वेशन मागना. कारण समाज सेवा करपा खातीर तुका रिजर्वेशनाची चिलकत घालून समाज सेवा करपाची गरज कोणाकूच पडना. मेंबर बदलणार आणि बाकीचे मागणी कोणी वचपाक हाडटालो पण ते पडी नाका कोण उलयता पडले म्हाका उलोवपा नाका. पूण हे केलें आमचे काणकोण रिजर्वेशन नाका हें बरोबर आहा. कित्याक सरकारान आपूण प्रत्येक रिजर्वेशन कायदा मागता प्रत्येक की बाबा कोणा विचारान जावना नाल्यार कांय जावना आनी वेळीच लोक आपले दुस्मानी आमचो गांवकरे माजी सरपंच करता त्या आदारान वेळीच उलयता सरपंच केलो. तशें हें आमचे म्हणजे डिवायड करून करपाचें हें सरकारान षडयंत्र चल्लां की समाजामध्ये डिविजन करप आणि आज कर्मचारी म्हणजे इतल्या खातीर बहुजन समाजाचे लोक आज ह्या स्टेजीर आयले आणि आपले विचार प्रकट केले आणि ही वेळी घातलेल्याच आमचो हो मतदारसंघ रिजर्वेशन जायना